नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या ग्रामीण भागात पळोस सारखे कितलेशे स्थळ आसात, पण काही कारवारच्या नागरिकांक हेचबद्दल माहिती ना। तसलोच एक सुंदर स्थळ केरवडी श्री दुर्गादेवी पीयू कॉलेजाच्या विद्यार्थ्याल्या सहकार्यात कारवार न्यूज तुमचे फुडें हाडता। केरवडी गांगरे फातर हांगा NSS विद्यार्थीन केल्लो व्हिडिओ कारवार तालुक्याच्या सुंदरतेक मेळिल्लो एक सुंदर दृश्य साक्षी जावन आसा। केरवडी श्री दुर्गादेवी कॉलेजाचे NSS विद्यार्थी ट्रेकिंग कॅम्पाक गांगरे फातर हांगा गेल्ले। गांगरे फातर केरवडच्यान पळोवंक मेळटा, पण बळवे गांवाच्यान हांगा वचूंक वाट आसा। गांगरे फातर प्रदेशाच्यान काळी न्हंय आनी ग्रामीण भाग दिसता। समुद्र लेवलाच्यान 2500 फूट वयर आशिल्ले गांगरे फातराचेर रावन कागदाचेर रॉकेट उडयल्यार खूब वेळ पर्यंत वाऱ्याचेर उडत रावता। NSS विद्यार्थीन अशेंच एक व्हिडिओ केला। कॉलेजाचे प्रिन्सिपल प्रकाश राणे हेमगेल्या मार्गदर्शनात विद्यार्थ्यान NSS ट्रेकिंग कॅम्प आयोजित केल्ले। गांगरे फातर हो वन विभागाच्या अधीन आसा। वन विभागान हांगा पर्यटकांक वचूंक अवकाश दिवंक जाय अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा। वाव वाव हेलो किती तशात कर वय दिसतानी ते आम्ही ते वैरान पडतात तशीच जण सट्टा दिसतानी अशी जातात ती अंडमान निकोबार द्वीप प्रदेशात नौसेनात कर्तव्य करताले अंकोला तालुकाचे नागराज मुकुंद कळस हेमगेले निधन झाले। तेमगेल मृतदेह ब्रेस्ताराक घरा हाडले। 2010 सालात INS चिलक कारवार हांगा सेवा सुरू केल्ले नागराज कळस नंतर मुंबई सेवा करून सद्याक अंडमान निकोबार द्वीपाचेर सेवा करताले। गेल्ल्या 4 दिसां फाटीं एक दुर्घटनेत तेमगेले मरण झाले। भटकळात ब्लास्ट करतल म्हण धमकेचे पत्र भटकळ पोलीस स्टेशनाचेर येयले खूब वेळान कळून येयले। नवीन वर्षाच्या आचरणे वेळाचेर ब्लास्ट करतले अशें उर्दू आनी इंग्लीश भाशेत बरयले पोस्ट कार्ड भटकळ पोलीस स्टेशनाचेर येयले। डिसेंबर म्हयन्यात हे पत्र बरयले। सूक्ष्म विशय आशिल्ल्यान कोणाक बी कळूंक दिनासतना पोलीस विभागान शोध करचे बरोबर सगळ्याचेर नदर दवरचे कार्य सुरू केल्ले। पोस्ट कार्डाचेर नेक्स्ट टार्गेट डिसेंबर 25 आनी हॅपी न्यू इयर 2023 अशें बरयले। चेन्नई पोलिसांक बी असेच एक धमकेचे पत्र पाविले। चोरीचे प्रकरण धापून घालूंक एक चोरान पत्र बरोवन दिशी चुकोवंक प्रयत्न केल्ले बद्दल कळून येयले। लॅपटॉप चोरी केल्ल्या चोरान लॅपटॉप विकतना खरेदी केल्ल्या शॉप ओनराले मोबायल नंबर घालून पत्र बरयल्यान चेन्नई पोलिसान चोराक अटक केले। चेन्नई पोलिसान अटक केल्लो व्यक्ती कर्नाटकाच्या होसपेटे वासी हनुमंतप्पा अशें कळून येयला। बॉडी वॉरंट मार्फत चोराक भटकळ हाडतले अशें जिल्हा पोलिसान सांगला।
गोकर्ण पोलीस स्टेशन वाहन चालक कुमटा तालुक्याचे बाड मूळवासी नागराज पटकार बुधवार रात्री मरण पावले. नागराज पटकारांनी पोलीस विभागात सुमार 26 वर्ष सेवा केले. डिसेंबर 24 तारखेक कामासाठी कुमटा कोर्टात येईल त्यांना ब्लड प्रेशर जास्त जावन आरोग्यात गंभीर समस्या झाली. तेमका उडपी हॉस्पिटलात दाखल करून इलाज केल्लो, पण त्यांनी बुधवार रात्री निधन झाले. ब्रेस्ताराक तेमका सरकारी गौरवान तेमगेले अखेरचे नमन दिले. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. राष्ट्रीय महामार्गाचेर केल्लो एक बाजूचो सुरंग मार्गाचे शुक्रवाराक लोकार्पण जातले. सुरंग करचे काम सुरू करून 3 वर्स पूर्ण जाल्यार बी काम कासवाल्या वेगात चलते आशिल्ले आणि नंतर सुरंग मार्ग काम पूर्ण जाल्यार बी सगळे वाहन संचार करूंक अवकाश दिले नाशिल्ले. पण सद्याक माजी आमदार सतीश सैलेमी रात्रीन धरणाक बसून सुरंग मार्गाच्यान वाहन संचार सुरू करूंक आग्रह केल्ले. तशेंच मंगळवाराक हेचे संबंद जिल्हाधिकारीक अर्ज बी दिल्ले. शुक्रवाराक सुरंग मार्ग लोकार्पण करचे बद्दल माहिती येयला. समुद्र किनारपट्टी भागात कोंकण रेल्वे सुरंग मार्ग आशिल्लो, पण आता महामार्गान सुरंग संचाराचे मजा घेवंक मेळटली. लंडन ब्रिजा कडच्यान अलीगड्डा पर्यंत 350 मीटर आणि अलीगड्डा ते बिणगा पर्यंत 346 मीटर सुरंग मार्ग केला. सुरंग मार्ग जाल्ल्यान कारवार ते बिणगा 4 किलोमीटर संचार कमी जातलो. आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.